Shalkai sontos makaditoliat. Auvetam. Devashi visvastorun auvetam. Tu sos varmo cergal. Tu visvashimon koloi. Tu shia ochi dongrachi. Doyen makavatakoi. Devachi vedi sori auvetam. Kushal kai sotos makaditoliat. Auvetam. Devashi visvastorun auvetam. समेस्तांक एक बरो दीस आवडटा केरीतपणे ह्या मिसांत त्या पयल्या नोवेनान तूं एका बाबणा पासत मागुया म्हज्या शेपाय पासत हे मिल्यानूर मेलो तशेंच म्हज्या बापाय पासत मागुया देवान तांकां सुर्गेचें राज फाळ करूंक आपल्या सोशी ओडून हाडूंक आनी सगळीं तांची पातकां बक्षिल्या प्रमाण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया म्हज्या कुटुंबाचे म्हज्या आवय पासत भावां पासत हुन्या पासत म्हज्या नेव्यां पासत मागुया देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आनी देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळ्या प्रमाण ह्या मिसांत मागुया जायतीं बाबणां पिडेत आसान पॉझिटीव जाल्लीं आसान आमकां माग म्हणलां तांचोय उगडास करुया देवान तांची काकलूत करूंक आनी देवान तांकां एक नवें जिवीत दिल्या प्रमाण हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागुया आमच्या दौऱ्या इतिहासा पासत मागुया आनी तरेक देवाचेच नांवान मिसाची भेट सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जो आसा जो आसलो जो सदांचो आसतलो त्या बोमगाल देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबिंदो आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी ह्या पयल्या दिसाक मोगाच्या बाबिंदो आमकां दर एक विशय ह्या वर्साचेर जावं कितें घडटा ताचेर नियाळूंक आमकां आपयता पूण आयजचो विशय मोगाच्या बाबिंदो सायबीण मायन सगळ्या राष्ट्रांची आवय हो विशय आमकां नियाळूंक आनी आमच्या आवयचो मोग करूंक आमकां शिकयता जायते पावटी गोळेक मोगाच्या बाबिंदो आमी आमच्या आवयचो मोग करूंक फाटीं सरल्या जायते पावटी गोळेक आमी आमच्या आवयशी येवंक सायबीण मायशी वा आमच्या आवयशी येवंक आमी चुकल्या जायत तर आज त्याच देवाशी वचुया आनी खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन बोगसणे आनीक आदार मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातके सोर पदवेतात देवाक आनी तुमकां बाप भयणीचो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदां सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीचो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची बातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. Somia kaklut kut, Somia kaklut kut, Krista kaklut kut, Krista kaklut kut, Somia kaklut kut. Somia kaklut kut. Deva utsorgi ani shanti tacha istan so
संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता मोहिमान देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमान देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमान देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन प्रार्थया सोरपदविदा देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून देणे तुझे ताई उपजातात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटोय आनी आमची बोक ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडोवंक जी जोतनायेन राख आनी मोयपासान बागलोवन दवर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता जोडचेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन जुडिताच्या पुस्तका वयलें वाचप आख्या इस्रायला बरोबर जुदितान हें दिनवासनेचें गायन केलें आनी सगळ्या लोकांन तें गायलें कित्याक सोर्वेस्पोर झुजां सोंपयतलो दियो पोरजे मोदें ताणें आपलो तोंबू ताळ्ळा आनी दुमाळो दितोल्यांच्या हातांतली आमकां निवाल्ल्यान तिचे दादोस पळोवन पेरसेकार थरथरले तिची काळजी पळोवन मेदेस भियेले म्हजे सोंसतल्यांनी झुजाची हुयेल मारली तेन्ना ते भिरांतीन बोल्ले म्हज्या असक्तांचो बोबाळ आयकून तांची राखांत सुटलो ताणेन आपलो आवाज मोठो केलो आनी विरोधी फाटीं सोरून गेले दाशेचीं भुरगीं तांचे धांवलीं पळोवन वेताना चाकरां परी जोखमी केले म्हज्या दोनयाचे फौजे मुखार तांचो भस्म केलो हांव म्हज्या देवाक एक नवें गीत गायतलो सर्वेस्परा तूं व्हडतो आनी मोहिमेवंत तूं बलिश्ट कोणाच्यान तुजे जोयत व्हरूंक जायना सगळीं तुजीं रोचना तुजी सेवा करूं कित्याक तुज्या उतरान ती घडून आयली तुवें तुज्या आत्म्याक धाडलोय आनी ती घडोवन आयली तुजें उतर कोणूच फाटीं घालचो ना पर्वत बुन्यादीक थावन हालत जाल्यार आनी उदका मदें मिसळ जाल्यार तुजे मुखार खोडपां मेणा वरवीं कोडून वेतलीं पूण तुजी बिरांत दवरतात तांकां तूं दोया दाखयत रावतलोय देवाचें उतोरें देवाचे उरूपकार हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो नंबर Q5 बापा म्हज्या मोगळा
म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोदतां तुका मानता कितलेंच कोर म्हूण मागता कितें कशी तुजो उपकार मानता सगळ्याक तोयात सगळेंच मोगान घेता बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक तुजीच खोशी जावनी म्हजे सवेन सोमेस म्हज्या सगळ्या रोजना सवेन इतल्या सुखी दादोस काळीज म्हजें तुजे लागीं आनी मागचें कितें बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बाप्पा म्हज्या मोगालाक बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो देवान केल्ल्या काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें पवित्र आनीक देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात गिन्यान आसलोल्यांक फुटवता ती भेटवणी हीच ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलू नाकात पूण तुमचें मन नव्यान जाल्लें तशें तुमच्या जिविताची चालूय बोलदोंदी तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सुपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात देवाचें उतोरें देवाचे उद्गार गावूंक सगळीं बी रावयात Alleluia, sorves porak, soy, soy. 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 Austo sorgidan devun ailolog. Jiva undo muntat somi. Undo wakatatot Sasnang chietolot Alleluia sorves porak soy soy 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 सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका समया तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसल्याक वेतलो जाणट्याच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतले जायते सोंसतलो मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनोच्योन कोत्तलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रो असो आपलो निशेध मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें तुका केन्नाच घडचें न्हय
पुंटाचे ओळून ताणें ओळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोळेचो फातोर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उकळून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार सोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कन्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबिदो, आयज आमी पयल्या नोवेनांत आसा, वाल्यांकन सायबिणीच्या नोवेनांत, आनी आयचो विशय आमकां मारिया सगळ्या राष्ट्रांची आवय, मॅरी द मदर ऑफ ऑल नेशन, मॅरी द मदर ऑफ ऑल नेशन. आनी जेन्ना हो विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना मोगाचे बाबिंदो आयचें पयलें वाचप आमकां खेरीतपणी जुडिताचेर आमकां नदर मारूंक सांगता. आदल्या घरांत जुडीत आसता तिचेर नदर मारूंक सांगता. एक ओस्तोरी ती आशिल्ली, काजारी आवय ती आशिल्ली, घोरकान ती आशिल्ली, एक झुजारीन ती आशिल्ली. शी वॉज अ प्रोफेटस. आनी आपल्या लोकां खातीर मोगाचे बाब हिंदू ती झुजांक वेता आनी देवाच्याच आदारान ती झुजता आनी आपल्या लोकांक ती सांबाळटा. न्ही फकत आपल्या घरच्यांक पूण इस्रायल परजेक ती सांबाळटा. आनी हे परी मोगाचे बाब हिंदू एक खरी आवय ती तांकां जावंक पावता. न्ही फकत इस्रायलाच्या भाव भयणांक, न्ही फकत आपल्या कुटुंबांक, न्ही फकत आपल्या भुरग्यांक, पूण थंयसर एकठांय जाल्यार दर एका भाव भयणांक ती एक आवय जावंक पावता. ती एक प्रोफेटस जावंक पावता. ती एक बाकिंगदार जावंक पावता. आनी हे परी मोगाच्या बाब हिंदू त्या जिविताचेर नदर मारतोर हे सगळें ताच्या जिवितान दिसून येता. आयज मोगाचे बाब हिंदू होच विशय आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आपयता. सायबीण माय आख्या संवसाराची व आख्या राष्ट्रांची, सगळ्या राष्ट्रांची आवय. सायबीण माय तो सगळ्या राष्ट्रांची आवय जाल्यार मोगाचे बाब हिंदू आमी खेरीतपणी सायबीण मायचे बरे गुण आमच्या जिवितान दिसून येवंक जाय. सायबीण माय तर वालांकन सायबीण तर वालांकानी आसा जाल्यार दुसऱ्याक लोकांक तर खबर नासता जाल्यार दुसरो लोक हांगासर येवन तिच्या लागीं मागचलो नासलो. ती आई जायती मिलाग्री कोत्ता. हाका लागून तरेतरेचो लोक हांगासर येता. दुसऱ्या धर्माचो लोक हांगासर येता. आपली आवय म्हणून ती तिका मानून घेतात. दुसऱ्या गांवचो लोक हांगासर येता. दुसऱ्या देशांचो लोक हांगासर येता. जावं गाल्फांतलो, जावं बांगलादेशाचो, जावं श्रीलंकाचो, तरेतरेचो लोक हांगासर येवन मोगाचे बाब हिंदू सायबीण मायशी मागतात. कित्याक लागून मोगाचे बाब हिंदू ही सायबीण माय तांकां एक आवय जावन आशिल्ली. ही सायबीण माय तांकां एक बरी खुणा जावन आशिल्ली, जावन तांकां एक मिलाग्रीचो सागोर जावन आशिल्ली. आनी हे परी मोगाच्या भाव हिंदू सायबीण मायक मान दिवंक ते हांगासर येतात. पूण आयज मोगाचे बाब हिंदू म्हाका आनी तुमकां ही सायबीण माय कोण? म्हाका आनी तुमकां ही सायबीण माय कोण? पिडेवंतांक मोगाचे बाब हिंदू सायबीण माय खेरीतपणी पेखोवणी जाता. तांच्या जिवितान ती पेखोवणी हाडटा आनी तांकां बरी ती कोत्ता. कश्टतल्यांक, दुखांत आशिल्ल्यांक ती बुजवण जाता. अनाथ आशिल्ल्या भाव भयणांक ती आवय जाता. आनी हे परी मोगाच्या बाब हिंदू हीच वालांकन सायबीण माय आमकां जण एकल्याक राखता आनी सांबाळटा. जेन्ना आमी तिच्या लागीं मागता तेन्ना आमी खंयसरूच रावन तिच्या लागीं मागूं येता. आनी हे वेळार मोगाचे बाब हिंदू हे कोविड-19 लागून मोगाचे बाब हिंदू आमकां हांगासर येवंक मेळोंक ना. पूण तरी आसतना आमी सायबीण मायशी मागल्यार सायबीण माय आमकां बरी करची नात काय? सायबीण माय आमकां राखची नात काय? सायबीण माय आमचो मोग करून आमचे आवय परी आमकां ती वाडोवची नात काय? मोगाच्या बाब हिंदू आयज ते सायबीणीशी येवया, सायबीण मायशी मागुया. ती सगळ्यांची आवय जावन आसा. न्ही फकत सगळ्या राष्ट्रांची, नॉट ओन्ली फॉर द नेशन बट ऑफ द पीपल. लोकांची ती आवय जावन आसा. तरेतरेच्या धर्माची ती आवय जावन आसा. कितलो लोक तिका मेळूंक येतात, तितलो लोक तिच्या पांयाशी येतालो आनी कितलो लोक तिच्या पांयाशी येतलो. मोगाच्या बाब हिंदू कित्याक लागून जिवी सायबीण माय ती आमची. कितले मिलाग्रे ती कोत्ता, मागता तितलें ती आमकां दिनात काय? हीच ती आवय. इसायास प्रवादी म्हणटा मोगाचे बाब हिंदू
तुजी आवय तो विसरत जाल्यार आपूण तुका केन्नाच विसरचो ना म्हणजे देव तुका केन्नाच विसरचो ना. हांगासर मोगाचे बाब इंदो देव एक आवय जाता. गॉड बिकम्स अ मदर टू अ चायल्ड. गॉड बिकम्स अ मदर टू अ चायल्ड. वॉट अबाउट यू एंड मी? आमी आमच्या कुटुंबात जियेता तेन्ना मोगाचे बाब इंदो आमकां तो दुयेंस आयना जाल्यार आमची आवय आमकां आपल्या खांक्यान धरता. आपले आवय आपल्या दुखांक गळोवन आमकां हांडीर मारून ते आमकां दोतोराशी व्हरता. आमच्या आवयन आमकां जाय तो सांबाळ केलो. रावंक आमकां सुवात दिली. एसी रुमांत आमकां दवरलो. 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान तिणें सांबाळले. पूण आयज आमी आमच्या आवयक रेस्पेद दिता काय? आयज आमी आमच्या आवयक आजिलांनी घालता. आयज आमी आमच्या आवयक आमच्या घरांत कुजनांत आमी दवरता. आयज आमी आमच्या आवयक आमी बंद करून दवरता. वी कीप हर इन अ फ्रेमवर्क. भितरूच तूं राव आनी थंयसरूच मर अशें आमी म्हणटा. अशें म्हणिनात काय? आयचो विशय आमच्या आवयचेर नियाळूंक सांगता. कसले आवय आमकां आसात काय? आमच्या आवयन बापायन आमच्या पासत कांयच करून दवरूंक नात काय? आमकां जल्मांक तिणें हाडूंक नात काय? पूण आयज आमी तांकां रेस्पेद आनी मान दिता काय? मोगाच्या बाब इंदो हो विशय आयज आमी आमच्या काळजांत हाडुया. न्ही फकत आमी आमच्या आवय बापायक आजिलांनी घालचें पूण मरो उपरांत आमी आमच्या आवय बापायक आमच्या घरांत दवरचो. जशें आमच्या आवय बापायन आमचे जायते सॅक्रिफायस केले. आपल्या जे जिवितान सॅक्रिफायस केले आनी आपल्या भुरग्यांक वाडयले तर आयज आमी तोच मोग आमच्या आवय बापायक दिना जाल्यार आमचे सायबीण मांयक आमी मोग दिवची नात. तिवूय जावन आसा मोगाच्या बाबीन सगल्यांक एक आवय जावन आसा. सगल्यांक ती एक पेकोवणी जावन आसा. मिलाग्रीचो शिवोर्ती जावन आसा. जायती मिलाग्री ती करता. कित्याक लागून? आमचे अंतोस कोण बरें आसल्यार आमी आमचे सायबीण मांय लागीं मागल्यार ते आमकां सगळेंच दिता. आमी तर आमचे आवयक दुखयले जाल्यार आमचे सायबीण मांयक वालांकन सायबीण मांयक राग येवचो नात काय? ती आमची आवय जावंक पावतलेत काय? ना. हाकाच लागून मोगाच्या बाब इंदो आयचो विशय आमकां आमच्या आवयक रेस्पेद आनी मान दिवंक आपयता. आमी आमच्या आवयक तो रेस्पेद आनी मान दिना जाल्यार जेजूच्या आवयक आमी आमची आवय म्हणून आमी मानून घेतलेत काय? ना मोगाच्या बाब इंदो ना. केन्नाच घेवची नात. आयचो विशय मोगाच्या बाब इंदो आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक सांगता. आमच्या आवय बापायक वयर उबारूंक सांगता. आमचे आवय बरें उत्तर दिवंक आपयता. आमच्या आवय बापायची सेवा चाकरी करूंक आपयता. आमचे आवय बापूय तितली शिकोवंक नात. आतांची मॉडर्न आवय बापूय मोगाच्या बापायन जायती शिकल्यात पूण आपल्या भुरग्यांक देख शिकयतात. पूण आमची आवय बापूय मोगाच्या बापायन आमकां फ्रिडम दिल्लें. जायती त्रास ती काडटाली. शेतां रोयताली. जेवण कांटी आमकां दिताली. आमकां बरी सर्वीस दिल्या. रावंक गोद दिला. पूण आयज आमी आमच्या आवय बापायक बरें उत्तर दिता काय? आमी आमच्या आवय बापायक आमी शिराप सोडटा. जेन्ना आमी आमच्या आवय बापायक कित्याक करता ते आमी आमच्या सायबीण मांयक करता. आमी आमच्या आवय बापायक तर आमी मानून घेयना जाल्यार आमी सायबीण मांयक मानून घेयना. म्हणटच मोगाच्या बाब इंदो आयचो विशय आमकां सांगता. मॅरी द मदर ऑफ ऑल द नेशन. सायबीण मांय मारिया सगल्या राष्ट्रांची आवय. ऑल द नेशन. ऑल द नेशन्स. आनी ह्या नेशनांत आमच्या इंडियान जावन एक नेशन. ह्या नेशनांत कितलो तरेचो लोक जियेता. कितलो भासांचो लोक जियेता. कितल्या धर्माचो लोक जियेता. तो लोक येवन हांगासर सायबीण मांयचे पांयाशी येयनात काय? सायबीण मांय तांची मागणी आयकनात काय? आमी तर आमच्या आवयक दुखयले जाल्यार आमची सायबीण मांय कितली आमची मागणी आयकतली? आमच्या जिविताची आयज नदर मारुया. आमच्या आवय बापायक आमी वयर उबारुया. आमच्या आवय बापूय नेणार आसुनूय मोगाचे बाब इंदू एक बरें जिवीत जियेतात. एक बरें जिवीत जियेतात. आतांचे आवय बापूय मोगाचे बाब इंदू बरें जिवीत जियेनात हांव म्हणिना. पूण आमच्या आवय बापायचो उदाहरण आमी आमच्या जिवितांत हाडुया. आयज म्हजे आवय बापाय आसलेले म्हणून आयज हांव पाद्री जावंक पावला. म्हाका सपोर्ट मेळटा. आमचो भाव तर कितें करता जाल्यार आवय बापूय सपोर्ट आमकां दितात. लोक सपोर्ट कोण दिना. पूण आवय बापूय मोगाचे बाब इंदो आमकां सपोर्ट करतात. आदार ते आमकां दितात. चल म्हज्या पुता. चल म्हजे तुवे. ही जावन आसा तांची उतरां. आनी हीच उतरां आयकून मोगाचे बाब इंदो जायते फावटी आमी तोताकता. जायते फावटी आमच्या आवय बापायक आमी सोडून दिता. तर आयज हो विशय आमी नियाळटना त्या सायबीण मांयक आमची आवय कशी करून आमचे जल्म हाडल्या आवयक आमी रेस्पेद आनी मान दिवंक त्याच दोनूय देवाचो आदार त्याच सायबीण मांयचो आदार आनी मजत ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी बाबाताची उचारणी एकाच ताळ्यान म्हणुया. सतमंतान देवाक सोरपळीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो. आंकवार मरे ताईन जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो.
तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जीवन सासणाचें जिवीत आमेन. ओगेपणीन इल्लोसो वेळ आमचे जण एकल्याची ते पासत मागुया. बाब साहेबाच्या बिस्माच्या सगळ्या पाद्री मांद्रीच्या लोकां पासत मागुया. आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे जायते आवय बापूय आमचे आजिलांनी आसात तांकां परत भुरग्यांनी घरा हाडूंक तांचे पासत मागुया. आमच्या आवय बापायक भावा भयणांक उन्यांक नेव्यांक बरी भलायकी मागुया. जे कोणी आमकां माग म्हणला तांचोय उगडास आमी करुया. आमच्या दर एका भाव भयणाच्या कुटुंबा पासत मागुया. हांगा हाजीर आसल्या पासत मागुया. भोव मंगळ बापा थोडीशी मागण्याची आमकां दवरल्या ती सगळी मागणी स्विकार कर आनी किरीटपणी आमकां जण एकल्या क्रिस्ती कातोलीक भाव भयणांक आमच्या आवयचो सैविणमाचो खरो मोग करूंक आनी त्याच मोगान जिवंक आमकां जण एकल्या शिकय आनी आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दान थोड्या वेळा गीत गावयात. नंबर C20 कालवाराचो योद पेज 36. Kalwarazo yon onon mapat Vedichir porot atazatat Tuzot mogal put tobe toitat Taga ekvotat igot matat Mogal bapat toyal nodrin Ibetoni Manon tunget, ibetoni, manon tunget. म्हज्या बाबईंदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर परवेदा ते बापाक मानतात असलें जाल्या प्रमाण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्विस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचेर वय देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपुनायेन आमकां फावो सांग हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खालसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारतो सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वशे आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर परवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यानी सोदतान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्याक जोल्मांक दिलो ताणें जोल्म नवो जेवेत नवे आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणाक जिखले आमा समेस्तांक जिवेर सासनाचे आपल्या मोयवेन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmarazzok, sorves potum, surgani संसार बोलत तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी सर्वेस्पोराची नावी येता काजू
उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कोश मारून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनीक मोडलें. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनीक मोडलें. तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो गुड परगटुया. Sommia Gesù tuझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो अंड आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवन तेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर रिस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाप्पा, देवदास आमरोस आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची एमिलियान रिमेलो आनी म्हज्या बापायची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोळ जोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची, म्हज्या कुटुंबान जियेतल्या म्हज्या आवयची, भावांची, उनियांची, म्हज्या नेव्यांची, वालिना पेरपता कॉस्ता आनी फॅमिलीची, आन्ना मारियाची आनी फॅमिलीची, आनी फॅमिलीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन सोसायटीचो पती, भाग्यवन दंडूत आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. Amen. आमच्या सोवराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले मागणे भावात्तान मोगान आनी एकवटान म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव नांव पवित्र पवित्र जावं. जावं. तुझें तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दीस घाल आनी ज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जोडचेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटिली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D19 जेजू तुजो उगडास प्रो, पेज 57. Jesu tuzo ugdas puro, kalzan borung sotos koro, koslo zaitor sotos amso, rubrupolion tuka bokso. Ye, kalzan tamchak. Ye, kalzata amchak. Ye, kalzata amchak. Ye, kalzata amchak. शांती कोत्तात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निती पासत दगदवणी सोंसतात ती सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशें केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां पिकी मोगान तीड जावंक आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडून वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आयचें वाचप केल्ल्या भयणांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कॉयर मेंबरांक देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागता. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून आज क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. वेलंकनी सायबिणीक मागणे. मोगाळ माये वेलंकनी सायबिणी, बालका जेजूक हातान धरून तूं दर्या तोडेर उबी आसाय. व्हडा भावातान हे इगोचेर तासल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी खालतेपणीन मागता. दुदाक तांदळलेल्या भुरग्याक तुवें दूद मागोवन दिवन ओचुऱ्यांनी आयदन भरून दूद व्हांवता तशें केलें. तशेंच सांगा एकटोलेल्या भावात्याचें जिवीत आनीक मन कुशालकायेन आनी संतोशान भरूंक व्हांवशें कर. ही आमची भाव भयणां कश्टवतात तेन्ना वा निराशी जातात तेन्ना तांकां तुजी घटाय दी. चलूंक जायना त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्रींनी चलूंक शक्ती दिली. तशेंच हे आमच्या भाव भयणांक जेन्ना ती निराशी जातात वा कश्टाच्या भारान चेपतात तेन्ना तांकां तुजो दयाळ हात दिवन वयर काड. वादळांक सांपडलेल्या पुर्तुगेज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळलें तेच परी हे आमच्या भावाती भाव भयणांक तांच्या जिविताच्या वादळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चपक्यांतले वाटाय. तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येता तेन्ना आनी दुखाची लारां उपरासतात तेन्ना तांकां राख आनीक सांबाळ. कृपेच्या सगोरा वलंकनी माये, तुज्या कृपेच्या देण्यांनी आमकां बोर. आमच्या संगाताक राव आनी आमकां आशिर्वाद दी. वेलंकन सायबीण माय आनी तुजो पूत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचेर आपलो हात विस्तारूंक तुमकां सगळ्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक आनी पिडेंतली निवारूंक. सायबिणीचे विनवणेन बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवंक आनी सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमेन. पिडेवंतांक मागणें. सोमी जेजू क्रिस्त बरें करीत सगळे तरेची पिडा शिडा काडीत गेलो. पिडेवंताचो परामर्श करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें याज्ञा दिली. ह्या समारंभांत भाव भयणीदो पिडेवंतांक देवाचे आदी करुया. मागुया दर एका पिडेस भाव भयणा पासत. कोविड-19 जायतीं भाव भयणां दुयेंत आसात, पॉझिटीव आसात आनी जायतीं भाव भयणां जोर येवन तांकां पॉझिटीव म्हणटात तांचे पासत मागुया.
देवान तांकां बरी भलायकी फाव करूंक, देवान तांकां राखूंक, देवान तांकां सांबाळूंक. मागुया आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां पासत, आमच्या आवय बापाय पासत, भावां भयणां पासत, सुनां पासत, नातरां पासत, काजनां पासत, जे कोणी आमकां माग म्हणल्यार तांचोय उगडास करूया. ह्या वेळार तांचे पासत तांचें नांव घेवन मागुया. Valina Perpeda Costa and family passat, Vina and family passat. Lovely Fernandez and family passat. Rosen and family passat. Mocha family passat. Mocha Awe passat. Bawa passat. Clarice brother Jeromino Rodriguez and the family passat. Doraka Babina passat Makuya. Chite Sama Savin Machapaya Torashing Galuya. भावात्तान मागुया, मोगान मागुया. साहेबीन मातसो आशीर्वाद, साहेब मातशें बेरस आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत मागुया. भुरग्यां पासत मागुया. सगळी कुडी आत्म्याच्यो दुखी सुसणिकायेन बगूंक आनी जशें ते क्रिस्ताच्या कश्टा मन्नान भागिली जाल्यान तशेंच ताचे बुसवणेक आपल्याक वांटो मेळटलो म्हूण साणा सावंक. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक मान बागुया. सोबी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसा आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसूंक, तुमची राखण करूंक तुमच्या फाटल्यान तो चलूंक, तुमचे तो नदर दवरूंक, तुमकां तो सांबाळूंक आनी तुमचे आशीर्वाद घालूंक. आनी हांगा हाजीर आसल्या दर एका भावा भयणाचेर सोर परवेदाद देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवूंक आनी सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. आमेन. शेवटाक गायन करुयात. माई केदें तुझें नांव. माई केदें तुझें नांव, वाकांता तुका सगलो गांव. आयज आमी मागूंक आयल्या, माई घाल तुजें बेसांत. वेलांकानी सायबिणी आयज तुज्या पांयां सोरी, विस्वासान आयल्या आमी. माई आयक आमची मागणी, रावोन तूं त्या आल्तारांत. बेसांगां दोरी कोराब्यांत, वायट विघ्नां आमची निवार. माई दी तुजो आदार. वेलांकानी सायबिणी आयज तुज्या पांयां सोरी, विस्वासान आयल्या आमी. माई आयक आमची मागणी, सोर संवसाराची राणी.